Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. समेस वीक्षकांक म्हजो नमस्कार आणि प्रणाम MCC बँक जिगी बिगी ताराच्या या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागता मोगाचें न्हू तुमी समेस्तान जस्ट 9 वरां जाता आसतना हर एका शुक्रार तुमी तुमच्या टीव्ही मुखार बसून आसतात और यू जस्ट ट्यून इन टू द लायव्ह चॅनल ऑफ दायजी वर्ल्ड अँड यू जस्ट हियर टू गिव अस सो मच सपोर्ट अँड लव तुमी आमकां इतलो पाठिंबो इतलो मोग दितात आणि दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड वी कॅन गेट आणि हांगासर आमी पावल्या आसता तुमी आमचे पयण जाणात एस्पेशली जिगी बिगी तारा हांगासर आरंभ जाता आसतना आमच्या ऑडिशन रावंडाक 100 वयर भुरगीं आशिल्लीं 12 रावंड जाले भुरगीं एलिमिनेट जालीं थोडी भुरगीं हांगासर उत्तीर्ण जालीं थोडी भुरगीं उत्तीर्ण जावनात आनी सक्कट जावन आनी सक्कट सांगाता मेळना हांगासर आमी येवन पावल्या टू द क्वॉर्टर फायनल रावंडाक आमची इतली आपुरबायेची तालंतवंत भुरगीं येवन पावलां म्हणटा आसतना तांकां तुमकां तांच्या मालगाड्यांक आमकां समेस्तांक भोव संतोश आनी खंडीत जावन मुखार कितें आसा इन स्टोर म्हणून पळोवंक आमी समेस्त आतुरायेन राखून आसा देखून मोगाळ वीक्षकांनो हांगासर मुखार वयच्या आदीं पयल्यान पयलें आमची वर येणारां आसात तांकां आमी मोगाचो येवकार मागता ती जावन आसात आमची मोगाची रायनाबाई तशेंच जिनाबाई भुरग्यांक बऱ्यांतले बरी देखतीन दितात कितल्या मोगाळ रितीन ती उलयतात कितल्या मोगाळ्यान ती उलयतात ती बऱ्यांतले बरे आमच्या भुरग्यांक देख दितात म्हणून कितेंच डावट ना कितेंच दुबाव ना वेल मोगाळ वीक्षकांनो हांगासर आमी मुखार सरता क्वॉर्टर फायनल रावंड हांगासर कितें जाता आमच्या भुरग्यांक आमच्या कंटेस्टंट्सांक आमी कंपोजर हांगासर आमी तांकां दिला सो वी आर गोना कॉल दिस द कंपोजर रावंड खंयसर भुरग्यांक कंपोजर तांकां दिला आसता त्या कंपोजराची तांणी पदां विंचूंक आसात आनी त्या पदाक भरपूर तयाराई करन तांचे परफॉर्मन्स दिवंक आसा आनी तांणी हांगासर मुखार येवन गावंक आसा अँड ऑफकोर्स मोर इम्पॉर्टंटली आमच्या जजसांक खंडीत जावन इम्प्रेस करूंक आसा सो ती इम्प्रेस करतात गी ना म्हूण पळोवंक तुमी राखून आसात तुमच्या स्क्रिना मुखार आमी राखून आसा पयल्यान पयलें भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळोवच्या आदीं भुरग्यांचे हांगासर ह्या हंता पर्यंत तांचे एक्सपिरियन्स कशें आसलें तांचे फीडबॅक कशें आसा वा तांचे कितें अभिप्राय म्हूण पळोवन आमी पयल्यान पयलें येवया लेट्स हॅव अ लुक भुरग्यांचे कितें अभिप्राय हांगासर जिगी बिगी ताराचो एक पात्र जावन सो लेट्स गो हॅव अ लुक मुझे पद जावन आसा योरे तू मोगा ह्या पदाचे कंपोजर जावन आसा विल्सन ऑलिवेरा तांणी 16 वर्साच्या प्राय सिंग करूंक सुरू केलें तांणी मोर दॅन 800 सॉंग्स कंपोज केल्यात आनी 56 शोज तांणी केल्यान आनी तांकां कोंकणीचो संगीत सरदार म्हूण आपयतात हांवें आयज श्रीमान हेराल्ड तावराचें पद विंचलां धक धक जाता हांवें ह्या पदांत एका स्त्रीयेन ताच्या प्रेमी वयर ताका कितली भोगणां आसात ताच्या विशयांत ह्या पदांत आमकां कळीत जाता श्रीमान हेराल्ड तावरो ती आलंकार पिरगेचे जावन आसात तांणी फाटल्या 30 वर्सां तावन संगीत क्षेत्रांत वावर केला आनी आलंकार पिरगेचेंत कॉयर मेस्त्री जावन सेवा दिवन आसात तशेंच तांणी 3 भक्ती गितांचे खवळ्यो ताळो आनी उतरां बसोवन निर्माण केला आनी तांचे तुमकां सगळ्यांक कळीत आसल्या प्रमाणे तावरो म्हणटाना निहाल तावरो म्हण एक येता फ्लॅश जाता सो तांचे पूत निहाल तावरो ते आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे गावपी जावन आसात तांणी इंडियन आयडल सारेगामापा आनी दायजी वर्ल्ड वॉयस अशें मस्त कॉम्पिटिशन्सांनी तांचें सादारपण दाखयलें आसा सो हेराल्ड तावरो तांणी फाटल्या 30 वर्सां तावन तांच्या संगीत क्षेत्रांत मस्त वावर केल्लो आसा तांणी आनी म्हाका आज तांचें पद मेळ्ळां म्हणटाना म्हाका एक व्हडलें बागत सो आतां हें धक धक जाता पद ते नाद निनाद कवळे तावन विंचून काडलें आसा लॅन्सी हेनरी मोरिस म्हज्या कंपोजराचें नांव ताका मोगान आमी LHM सर म्हूण आपयता ताणें गल्फांत तशेंच मँगलोरांत 15 म्युजिकल नायट्स केल्यात तो एक कोंकणी स्टोरी रायटरी जावन आसा सो ताणें 187 कोंकणी पदां 25 कंतारा तशेंच एक कन्नड पद आनी एक तुळू पद ताणें कंपोज केला तशेंच ताणें बॅरीन गल्फ वॉयस जज जावन ताणें सेवा दिल्या अशें ताणें म्हाका हें पुनवे सान्या म्हणलें पद सिलेक्ट करूंक मस्त कुमोग केला जल्म असो गांव
ह्या पदांत देवादेन विल्फ्रेड मेंबर्स मंगळूरची सबाय वर्णिता आणि तो सांगता हांव केदींच मंगळूर सोडून वसाचो ना सदांच मंगळूराक ऋणी जावन रावतलो. भुरग्यांनी उलोवचें आमी आयकलें आतां ती कशें गायतात म्हूण आमी पळोवन येवया तशेंच आयकोन येवया. हांगासर येता आमच्या वेदीचेर पयलो स्पर्धीक. हाय, हाय, कशें आहे तूं? हांव बरी आहा मॅम. तुमी कशी आसात? आमी बरी आसा. हांव बरी आसा. हांवूय बरी आसा. कशें जाता आज सिंग करूंक तुका? बेन दिसता गे? चूर बेन दिसता. कित्याक? आमकां पळोवन हांवें गे तुवें? पळयला. मागीर काल्याक टेन्शन? पदाच्या विशयान टेन्शन गी, आमकां पळोवंक टेन्शन गी. पदाच्या विशयान टेन्शन. पदाच्या विशयांत गी. होय तुका बरो कंपोजर मेळ्ळा विल्सन ऑलिव्हेरा. होय. ताका पळयलां गे तुवें? फोट्यार पळयला, रियल लायफ पळोवना. पळोवन हांवें गे. ना तो आमच्यात इशिल्लोच न्ही बायलाक वचून तो पळोवंक नाही गे. ना ना. मात येणे वाट्यार मेळना तो. तूं खंय आसचें? विजय. बीजे बीजेच्या वाटेचो नाही तो कोंदापूरचो. इशून कशें मेळचें न्हय. होय रेडी आसा सिंग करूंक? होय मॅम. पद खंयचे सिलेक्ट केलां तुवें? यो रे तू मोगा. यो रे तो मोगा. ओके बरें कन सिंग कर. ओके. जायत गे. या. पावशिल्या दिसा या सांजे वेळी पाऊस बारीक होता. वारे वाळताना मनान म्हज्या याद तुजो दोस्ता. फुलांचो परमळ कळ्यांचो स्वाद वाऱ्या संगी वळता. एक जडा दलच्या त्या आवाजांत तूं आयल्या भशेन बगता. पावशिल्या दिसा या सांजे वेळी पाऊस बारीक होता. वारे वाळताना मनान म्हज्या याद तुजो दोस्ता. फुलांचो परमळ कळ्यांचो स्वाद वाऱ्या संगी वळता. एक जडा दलच्या त्या आवाजांत तूं आयल्या भशेन बगता. यो रे तो यो रे मोगा. जाय रे तू जाय रे मोगा. सरशीन तूं ये म्हज्या बगलेन तूं राव. सोडची ना रे हांव तुका. यो रे तो यो रे मोगा. जाय रे तू जाय रे म्हाका. सरशीन तूं ये म्हज्या बगलेन तूं राव. सोडची ना रे हांव तुका. मळबार छंदे मितीलच्या वेळी चांदणे बुमेर पडटा. पुनवेचे रातीचे मुतीन म्हज्या बेंदिरांत पळटा. शेंदराच्या भांगराळा उजवाडांत तुजी सावळी म्हाका दिसता. सावळेच्या इड्यांत कुपां मोदे तुजे रुपणेशे जळटात. मळबार छंदे मितीलच्या वेळी चांदणे बुमेर
शायना येस मॅम विल्सन ऑलिव्हराचें एक भोव अपुरबायेचें पद झीना बायन सिंग केल्लें आज तिच्या मुखार तुवें सादर केलें न्ही गे वय भारी धैर्य जायचे ओरिजिनल सिंगरा मुखारच परफॉर्म करूंक गूड सुरवात बरी केली तुवें एनर्जी लेवल बरें आसलें मागीर इल्लीशी एनर्जी देंवन 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 गेली श्रुती मुस्त कडे वेवर जावन आसली समा श्रुतीर नातलें येस ओके नर्वस आसलें गे वय इल्लें नर्वस दिसताय तूं गरज ना तुमी काल अभ्यास केला पळय येवन बरें करून तुमचें बेस्ट दिवचें प्रयत्न करया जायत गे रिजल्टाचें कलें आसूं दी विन जावचें तें प्रमतीन धरून येनाकात आज हांव आयल्या आज हांव बरें करून परफॉर्म करून येता म्हणलें एम दवरून येया जायत गे ओके ओवरऑल तेंत मुस्तू श्रुतीचे प्रॉब्लेम म्हाका दिसले एनर्जी डावन आसली मागीर मायक पोजिशनी आमी केदाळे सांगून आसता ते स्टेडी आसा जे तूं डान्स करतना कॉन्फिडंट दिसलें तूं सुरवेर मागीर इल्लेशें लो 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 जावन गेलें जायत गे ओके मॅम बरें प्रयत्न कर तुजें सिंगींग रावय नाका बरें अभ्यास कर तुका सर बरें मागता थँक्यू शायना येस मॅम कशें जालें म्हज्या मुखार सिंग करूंक बरें बेन दिसलें गे वय चूर बीन दिसलें कित्याक ते म्हळ्यार ओरिजिनल सिंगरा मुखार तशें कांय येना म्हाका तशें कांय भियेचें म्हणना आनी मुखार केदाळे जायत गे ओके आमी आमच्या टायमार सिंग केलें आतां सिंग करनासा तुवें तुका आतां अवकाश मेळ्ळा तुवें तुजें परफॉर्मन्स दिवचें ओके आमकां चिंतून भियेचें म्हणून तशें कांय ना जायतें ओके मॅम बरें सिंग केलें तुजी एनर्जी बरी आसली येस मागीर मागीर इल्ली देंवली मायक इल्लो पयस जातालो इल्लो लागीं येतालो तें गरजेचें ओके तुवें मायक बॅलन्स करना जाल्यार तुजें सिंगींग कशें आयकोनचें वय गे वय तूं कालें कर स्टेजीर वमतें पड उदारें पड कालें कर मायक मात्र तुवें सिंग करतना असो तसोच ओके जायत गे वय दुसरें पिचिंगाचें मस्त आसलें इश्यूज मदें एंडींग जावन दी ओके फ्लॅट येतालें तूं वय गे तुका कळटालें गी वय चूर वय गे आतां हें हाचें रेकॉर्डिंग आसा पळय हें पद सिंग केलां हांवें तुका कोत्ता न्ही वय रायना हें कुवेटांत रेकॉर्ड जाल्लें ओके म्हाका रेकॉर्डिस्टान म्हळ्यार हे भितर वचून सिंग कर म्हूण हांवें वचून हांगा मायक बॅलन्स करतात न्ही स्टुडियोंत तशेंच स्टुडियो भितर गेली विल्सन ऑलिव्हरा बसलो तो पाप काही उलयना काही म्हळ्यार काही उलयना मिस्टेक जाल्यार तें सामा कर जिना तें काही येना ओके हांव स्टुडियो भितर गेली ताणें म्हणत तो आरब्यांचो ताणें उलयल्यार म्हाका समजना हांवें उलयल्यार ताका समजना मागीर सिंग केलें 3 फावटी सिंग केलें ताणें म्हाका आनी जालें म्हळें हांव चिंता रे 3 फावटी सिंग करणें जालें गे आमकां हांगा परा मस्त सिंग करयतात गांवांत जालें गे म्हळें पळय जालें म्हणालो तशें तें रेकॉर्डिंग जाल्लें जायतें हांगा रिटेक आनी परा करतात पळय तें कांय ताका कांय म्हळ्यार हांव तितलें सिंग करन ती हेळून गेल्ली म्हणटात पळय नायटांक आनी सिंग करतालें न्हय तशें रेकॉर्डिंगांत 3 फावटी सिंग करना सिंगींग काडना जालें मात्र आतां तशेंच आतां आनी सिंग केलें आतां तुका आतां आमी मार्क्स दिवचे न्हय कशें दिवचें रायना मार्क्स हांव म्हजें दिता येवंक जाय गे मुखार वय मॅम वय गे वय आज मस्त टेन्शनारी दिसलें बरें जालां म्हाका पळया कशें जाता म्हण जायत गे ओके मॅम मुखार आयल्यार या येना जाल्यार सिंगींग रावो नजो ओके मुखार ओरिजे ओके बरें करून सिंग करीजे ओके मायक बॅलन्स करीजे करेक्ट ओके 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 बरें करून सिंग कर जायतें बरें जालां इल्लें पिचींग इश्यूज आनी परा आसलें ओडणी तें जाता वय मनीस न्हय मनशांक तें जावचें तें परा वय जाता जायतें हां आनीक पावटी करेक्ट धैर्यान सिंग केल्यार जालें ओके मॅम बरें ऑल द बेस्ट थँक्यू अलिशा येस मॅम बरी तयाराय करून आयिल्लें बरी दिसताय एक लंब इंट्रोडक्शन दिलें तुज्या कंपोजरा विशयान न्ही गे
तुमच्यात गांव सोगी तेने सोत्तिस्ता वय मॅम अलंगारसो अलंगारसो वय वळखताय गी तूं पर्सनली वय मॅम हांव प्रॅक्टिसाक आनी गेल्ली ह्या पोता खातीर बरें तुमी डायरेक्टली मुस्त जाणांनी कंपोजरांक ते अप्रोच करन तांचे तावन पदां काण गेले आनी तांणी तुमकां खंडीत जावन पाठिंबो दिला न्ही गी वय मॅम तुमकां प्रॅक्टीस दिला म्हळ्यार रियली ग्रेट न्ही येस मॅम ओके रेडी आसाय मग तूं आज येस मॅम ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम बरें कर
अलिशा, येस मॅम. आमचें काळीज धक 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 जालें. तुजें जाता गे धक धक? वय मॅम. जाल्लें आनी म्हळें गी नाही बेश्टें एक्टींग मात केलें. ॲक्टिंग. जाऊ ना गे धक धक. सिंग करतना जायचे धक धक. ना तुझें जालें गी? आयकतना म्हाकाय जालें. जालें न्हय? नाश्या म्हण बोगलें इल्लेशें. दोगांय नासताले आमी हांगा बांदून गेला नातल्यार ते येवन नासते आले. बरें जालें. थोडे तुजे स्लर बरें आयकताले. थोड्या कडेन स्लर घाल्ले बरें आयकताले. आनी तुजो वॉयस मस्त स्वीट आसा तसोच दवर स्वीटच. येस ओके ओके मॅम. मीठ आनी पुरा घाल नाका, स्वीटच दवर चयताय. ओके मॅम. डान्सय बरें आहलें. थँक्यू मॅम. धक धक जालें. मागीर कालें म्हणचें म्हाका तितलें कांय विशेश पाड म्हण बगो ना. तुजें प्रयत्न इल्लें बरें दिसलें. थँक्यू आनी मॅम. की अशेंच बरें करून सिंग कर. अच्छा कोण हेराल्डाच्या सराच्या सिडीन म्हाका एक अवकाश दिल्लो ताणें. हांवें 2 पदां सिंग केल्लीं. पाप मनीस तोय पुरा पाप आमी पाप रायना पाप सकणा तुय पाप न्हय वय मॅम. तोय पाप. बरें जालें माझं येताय. थँक्यू मॅम. अशेंच मुखार सिंग कर. ओके थँक्यू मॅम. या. अलिशा, येस मॅम. एक बरें अपबीट सॉंग न्ही गे? येस मॅम. तुवें चडावत स्लो इल्ले क्लासिकल टायप पदां म्हणून सवय तुका न्ही गे? वय मॅम. पूण बरें प्रयत्न केलें म्हाका इल्लो आनी इल्लोसो चड पावर जाय जे आहलो म्हूण बगता म्हाका. पूण तुजो ताळो स्वीट आनी मे बी तुवें अलीं पदां म्हणून तुका चड संवय ना. मुखल्या दिसांनी तुवें अलीं पदांय ट्राय करीचे जैत गे. येस मॅम. बरें आसलें तुवें सादर केल्ली रीत तुजे डान्स स्टेप्स ते धक धक आनी पुरा ते अशें एंडींग कोणें शिकयलें? तुवें केलें? मम्मीन शिकयलें. मम्मीन शिकयलें. मम्मी डान्स करता गे? इल्ले इल्ले करता. आयसा आमी शिकयांक गे म्हण मम्मी कडेन. मस्त उतरां आसात हांगा ब्रेथ काणगो की कश्ट आसा पूण तुवें बरें करून मॅनेज केलाय. थँक्यू मस्त अभ्यास केल्ले बरें दिसता. केलाय मग? वय मॅम. ते मार्गारी अभ्यास करून आले आतां ओके. नीट परफॉर्मन्स मग बरें जालें. पूण अशी इल्ली अपबीट सॉंग्स येता ना इल्ले सस्टेन आनी इल्ले उणें करन ते इल्ले पावरार येवचे बरी पळय जैत गे. ओके मॅम. ओके गुड थँक्यू गुड जॉब. मॅम. हाय अनोरा. हाय मॅम. लांब दीक चेडू. वय मॅम. म्हाका खोशी जाता पळयतना. हांवें मस्त लांब न्हय तशें म्हज्या के लांब आल्लांक पळयतना भारी खोशी जाता. काले रायना हसताय. ना ना हांव लांब नो आसा कमेंट्स इतलें. नो कमेंट्स. शे, तुवें हसून नजो रायना. एल्लेच्या मातशें पोद हाडलाय तुवें न्हय? वय मॅम. ताका पळयलाय तुवें? ना मॅम. पळो न्हय गे? ना. नाल्यार ते इंत पटल्यान आसा पळय तुज्या स्क्रीनार तुज्या पटल्यान आसा. फाटल्यान ता पळय दिसता गे? वय मॅम. दिसता. तो हांगा गांवांत सोवणो पयल्या बायल्या गांवांत परगांवांत आसतालो तशें कोणायकी गुर्तून नातलें. हांवें पळोवन नातलें सुरवेर. मागीर म्हाकाय ताणें एक ताज्या नायटांत गांवचो अवकाश दिलो. त्या दाळ हांवें पळयलें. एल्लेचें म्हळ्यार तो म्हण कळ्ळें. बरो मनीस पाप मनीस तुजें बरें म्हजें बरें. आतां बरें करून सिंग कर जायत गे. ऑल द बेस्ट मा. थँक्यू मॅम.
धोशी नाका सोभाईच्या किरणा मोडा सावळीतली पानाका एक सुरे काळीज मोजे ओल्या रे दोवाची ससाई पुनवे राती सान्या पावसाक भिजून मकराची ती पिसाई सान्या तू सान्या अशें म्हाका धोशी नाका सोभाईच्या किरणा मोडा सावळीतली पानाका रातीनी फुलच्या तुका दोण्यानी जागी रावल्या काळजा मेरे रोजवार पांची तुजी पावला काजल्याच्या अंगणात फेस्ताक वूस वाडला तुझी सोभाय सांगतेल्या म्हाका पांट्याची घाड न्हीद येना सान्या तू सान्या अशें म्हाका धोशी नाका सोभाईच्या किरणा मोडा सावळीतली पानाका झिलमिलची कोरोड तारा दोळ्यांनी फांतिना सान्याला काळजातडी अपटोंच्याक सकलिना फांते उजवाडचे आदी तुझ्या किरणांनी नानाय सूर्यान तुका भेस्तावच्या पयले मोगाची तान मोजी भागाय सान्या तू सान्या अशें म्हाका धोशी नाका सोभाईच्या किरणा मोडा सावळीतली पानाका एक सुरे काळीज मोजे ओल्या रे दोवाची ससाई पुनवे राती सान्या पावसाक भिजून मकराची ती पिसाय सान्या तू सान्या अशें म्हाका धोशी नाका सोभाईच्या किरणा मोडा सावळीतली पानाका सान्या पुनवे सान्या पुनवे देव बरें करूं अनोरा थँक तुकाय देव बरें करूं आमकां एक इतलें अपुरबायेचें सोबीत पद लोकां मुखार दिल्ल्याक आमकां आयकूंक केल्ल्याक थँक्यू मॅम बारीच सुबीत तरान तुवें तें म्हळें हांगासर LHM सराक हांव चेर भोव अभिमान पावता असलें एक कॉम्पोजिशन ताणें आमकां कोंकणी लोकांक दिलां
बारीस सुबीत बारीस मधुर आणि तुवें ते बरें कर म्हणचे प्रयत्न केले दायजी म्हणला की असले एक तुमकां कंपोजर रावंड दिल्ल्यान वय मॅम आमकां अलीपुरा पदां तुमकां विंचूंक जातात नवे नवे कंपोजर्स नवे न्ही ते हेळिल्ले कंपोजर्स तरी लोकांक ते चड पावनात वय मॅम कशें मेळ्ळें तुका एक हें पद तुवें ताका कशें डायरेक्ट एप्रोच केलें गे हांवें ऑनलायन एप्रोच केल्लें सो सरान म्हाका मस्त हेल्प केलें तें सॉंग सिलेक्ट करूंक वय तें तांचें व्हडपण केदे व्हडले कंपोजर्स जाल्यार कोणी तांची पदां म्हणटना ते भोव खुशेन तांची पदां दितात वय न्ही गे आनी ताचें तें एक वर्तेपण म्हणया ताची भलायकी बरी ना आतां वय मॅम बरी ना जाल्यारय तो खंयचे शो जाल्ल्यार तो येता कोणांनी तांची पदां विचारल्यार तो खुशेन तांकां ताचो पाठिंबो दिता आनी खंडीत जावन आज ताचें बेसांव तुजेर आसलें आसतलें बऱ्या रितीन तें फाटल्यान आल्लो तुज्या न्ही गे पळयतलो तुका बेसांव दिवन आल्लो आसतलो बरें करून सादर केलाय तुज्या ताळ्याक सूट जावचें एक परफेक्ट सॉंग बरें सॉंग तुवें सिलेक्ट केलाय वेरिएशन्स मस्त बरी आसली ॲडलिब तुवें स्टार्ट केलें त्या दाळात म्हाका वाव जालें गुड स्टार्ट स्वीट वय हे परफेक्ट सॉंग तुज्या ताळ्याक वेरिएशन्स तेन्ना सांगलें बरें आसलें तुजें मेतेरपण इनवॉल्वमेंट इन द सॉंग मस्त बरें आसलें चड मिनत काडले बरी दिसता केलाय मग मस्त प्रॅक्टीस केलाय गुड तें दिसून येता अशेंत अभ्यास करा तुका संगीतांत बरें फुडार म्हाका दिसता ओके थँक्यू मॅम गुड ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम अनोरा येस मॅम बरें जालें थँक्यू बरें न्ही मस्त बरें जालें थँक्यू तुजी बोगणां आतां म्हाका दिसलीं ते स्लर जावन दी खंयच्या गडे खंयचे स्लर घाली बरें सूट जातालें आनी एल्लेच्या मन बरयलां बरें बरयलां ताची मस्त पदां बरीं आसात हांवें ताच्या नायटान ताणें सिंग केलां आतां इल्लें बेजार जाता ताची भलायकी बरी ना आमकां अवकाश मेळना ताणें आनी इल्ली नायटां केल्लीं तर आनीक करयेत वय मॅम आनीक तसोच उरता म्हूण सांगूंक जायना मनीस फाल्यां तो हुशार जाता बरो जाता वय न्हय वय मॅम तशें आनीक आमी ताका राखून आसता काले म्हणचें तशेंच तुवें ताचें पद विंचून तुका ताचें तो कंपोजर मेळ्ळो बरें पद विंचलें बरें जालें सिंग केल्लें अशेंच दायजीन कंपोजरांचो रावंड म्हणून दवरल्यार सापळे आनी की बरीं कंपोजरां भायर येतात आनी बरीं पदां आमकां मेळटात नाजाल्यार म्हणलींत पदां आयकलींत पदां आमी आयकोनची ही पुरो आयकलां गे आमी ना ना हांवें पयले फावटी आयकोनचें म्हाका बारी पसंद जालें पद थँक्यू मॅम दायजी की एक सलाम कंपोजर बरें लोकांक कळयतात कंपोजरांच्या विशयांत तुमच्या वरवीं जावं दे बरें जावं दे ओके बरें जालें जाय तें सिंग केलें थँक्यू मॅम ऑल द बेस्ट मा थँक्यू मॅम बाबा एडन येस मॅम हाय हाय मॅम बारी सुबीत दिसताय तू थँक्यू मॅम शाबास बारी कॉन्फिडंट दिसताय बरें अभ्यास करून आयलाय मग वय मॅम जल्म सो गांव विल्फियाबाचें पद म्हणून गायताय न्ही गे वय मॅम खंयचो तुजो जल्माचो गांव मंगळूर हांगात रावताय की वेताय हांगात रावता आं गुड हांव एक वर्स बँगलोर आसलें केदाळा एक गांवाक धांवन या म्हूण जालें म्हाकाय म्हजो जल्माचो गांव म्हाका बरो जाता तूं हांगात रावताय ना पळयता इल्ल्या वर्सांनी हांगात रावताय गी खंय येताय गी म्हूण जायत गी ओके आतां रेडी आय मू पद म्हणूंक ओके बरें करून म्हण ओके मॅम ओके
हो काय सोबीत मंगळुरा रागताय लाख लाख हंगातारा सोबताय उधेंतीच्या शिरा संतोष भोगता सांगून तुझे नाव तू म्हणून मोजा जन्माचो गाव संतोष भोगता सांगून तुझे नाव तू म्हणून मोजा जन्माचो गाव कसो पावडू हांव उपकार तुजो मोरासरी हांव रीण कर तुजो कसो पावडू हांव उपकार तुजो मोरासरी हांव रीण कर तुजो तुज्या गर्भांतलो हांव जल्माला हेदोळ पासून केलोय पोस मोजो तुकाच पाटी दिता तुजे तांगेत लोलो प्रतिफळ तो मुजा शिकपासो उपकार बावडो तुज्या धर्मेसो हो हो काय सोबीत मंगळुरा रागताय लाख लाख हंगातारा सोबताय उधेंतीच्या शिरा संतोष भोगता सांगून तुझे नाव तू म्हणून मोजा जन्माचो गाव संतोष भोगता सांगून तुझे नाव तू म्हणून मोजा जन्माचो गाव ला 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 एडन येस मॅम तुका संतोष भोगता गे तुजो जल्माचो गांव वत्तो म्हणून होय मॅम सत्त होय म्हाका तितलें बघून आयसता इल्लो टेन्शनार आसल्या बरें दिसतय ना ना गे ना तूं सॉंगाच्या भितर रिगुल्लो दिसता न्हय होय वय गे सॉंगाच्या भितर रिगुलोय गे न्ही तुका टेन्शन गे सॉंगाचे भितर देखील अब्बा येदो ल्हानसो भुरगो तितले बरे लिरिक्स ते विल्फ्याबान बारी बरें कन्न बरयलां ताका आमी केदाळे रुणींत ताणें कितले बरे बरे उतरां आमकां दिल्यांत आं आनी ती गुंतून बरीं बरीं पदां ताची सीडीज आयली कॅसेट्यो आयल्यो म्हणटाना पयलें पुरो ताची सोड दुसऱ्या चड कोणाचें आसनातली ओके आमी पयले काणकोणचे आसली त्या दाळा विल्फ्याब मात्र सुरवेर हांव ल्हान आसतना त्या दाळा कोणाचें वळख ना तुका आतां मस्त कंपोजर मेळटात तांतलो एकलो भांगार असो कंपोजर म्हणयत वगैरे ना न्हय तुका मेळ्ळा मस्त पदां आसात थोड्यांक इल्ले कश्ट जाले जावंक पुरो थोड्या भुरग्यांक कंपोजराच्या पदां सोदूंक तुका दाराबस्त कितले म्हणटात लॅक मेत नासतना म्हणल्यार बरीं पदां घडल्यान तांतलें तुवें बरें आल्यांतलें बरें म्हणयत बरें सॉंग तुवें विंसलें तुजो जल्माचो गांव म्हजो जल्माचो गांव हांगास हांव काले म्हणटात
भरमान सांगता हांव हांगा आतां मंगळूरचें म्हण तुवें म्हणटाय मो वय मॅम. आं बरें जालें तुवें गायन केल्लें. मोदें मोदें धाकट्यो पिचिंगाचे इश्यूज आनी आसुल्ल्यो इल्ले ते हें रिणकार पळय रिणकार बरो आहले जायते काल तें हांव रिणकार तुजो म्हणटाना तुवें काल कितलो मोवाळ्यान म्हणलें रिणकार म्हण तें बरें आहलें जायते. थँक्यू मॅम. रिणकारी जायचे आमी आमच्या गांवाक जाता समजालें गे तुका हें पद सांग तुवें दोस आसाय हाच्या विशयान तुका समजालें गे पदाच्या विशयांत वय मॅम. समजालें गे. वय. ओके समजोन म्हळें न्ही तुवें तुका कोणें समजयलें ह्या पदाच्या विशयांत मम्मीन समजयलां न्ही. ओके आनी के बरें करून सिंग कर. स्टार्टींग तुवें हो काडलें पळय तें इल्लें हार्श आसलें इल्लें सॉफ्टर आतां स्टार्ट करतना आमी बोबट घालून स्टार्ट करूं नजो जायत गे आनी एक फावटी उडासाक तुका सॉफ्ट वॉयसार तोसाचे हो हो ओके. बरें जालें मा जायतें. थँक्यू मॅम. आनी के मुखार अशें बरें कर सिंग कर. ओके मॅम. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. बाबा एडन Yes, ma'am. कोंकण कोगुळ विल्फॅबाचें पद तुवें गायलें तो तूं गायताना ते फाटल्यान ताचे एक फोटो घाल्ली हसून हसून तो आल्लो खंडीत जावन वयर तावन तो हसून हसून तुमकां भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आसतलो. बरें पद आमच्या गांवच्या विशयांत ताणें बरें करून वर्णन केलां. तुजे ॲक्शन्स ते डान्स पुरो बरें असलें पूण जिनाबाईन सांगलें बरी संतोष भोगता सांगूंक तुजें नांव म्हणटना आनी किल्लो संतोष जायचे आसलो. तोंडार इल्लो संतोष नातलो तोंडार इल्ली बेजाराय आसली संतोष सोंगा भितर बुडुल्लो बुडुल्लो बुडल्यारी संतोष दिसाचे जायत गे. जायत मॅम. ओके आनी गोमटी आज परत्यान पाटींग गेल्या तुजीच मग अशी आल्ली पयलें ऑडिशनाक मागीर फर्स्ट रावंड सेकंड रावंडाक गेल्ली स्ट्रेट जाली आतां परत्यान तिशीन गुल्या. तुजें हांसूं म्हाका बरें जातात. ती नीट आसाची जायत गे जायत मॅम. अशें 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 मालोन अशी जाता आतां उलयतना अशी जाली आमची तशीच येतात. ओके मागीर वय इल्ले श्रुतीचे इश्यू जाल्ले जायतें घेतलां हांवें तुजें तावन तें हाय नोट समा टच जावना मागीर इल्लें थोडीं उतरां शब्द आयकनातले इल्लें इल्लें गिळटलो असो ल्हान तूं कश्ट आसा म्हणोंक सुडाय लायन. मागीर मोरासरी हांव रिणकार तुजो म्हणली लायन म्हाका बारीच खुशी जाली बारीच बितकन म्हळें जायत की. थँक्यू मॅम. तशेंच डायनामिक्स आमी म्हणटा पळय तुवें बरें करून ताचे यूज केलाय खंय लावड म्हणाचे खंय सॉफ्ट म्हणाचे तें तुवें बरें करून मॅनेज केलें. हाचें म्युजीक इंट्रो म्युजीक बारीक बरें आसलें न्ही गी. पापन जॉस्विन हांकांय हांव एक सॅल्यूट करतां इतलें सोबीत म्युजीक आमकां दिल्ल्याक. एडन तुका सर बरें मागता. रिजल्ट कालें जाता गोतू ना जाल्यार तुवें संगीत सोडचें न्ही जायत गी तूं ल्हान आनी की मुस्त दुसऱ्या कंपोजराची पदां शिकोवन सदांच म्हणते राव तुजी पेरंट्स आसात तुका सपोर्ट करतात न्ही गी. कोणें चूज केलें पद तुका. मम्मीन आळे इतले पाठिंबो दितात आमची वडिलां न्ही गी. वय मॅम. ओके जायत बाबा तुका सर बरें मागता बरें करून सिंग कर. खंय अवकाश मेळटा पळय कॉयरान गी इस्कालांत गी कोंकणी नाटक सभाचे कॉम्पिटिशन्स आसतात ताका सगळ्यांत पार्टिसिपेट कर जायत की व्हडलो सिंगर जा. ओके मॅम. एक दीस आतां नेक्स्ट एक जिगी बिगी रावंड इल्ल्या वर्सांनी येताना तुजी ते फाटल्यान फोटो आसाचे कंपोजराची येत गी बरयताय गी पदां बरयताय गी पदां ट्यून घालताय गी. वय मॅम. गुड प्रयत्न कर जाता खंडीत जाता जायत गी. जायत मॅम. ओके. वेल हांगासर क्वॉर्टर फायनल असो कंपोजर रावंड हांगासर अखेर जाता. भुरग्यांचे परफॉर्मन्स कशें आसलें सो द कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली गेटिंग टफ. हांगासर स्पर्धो मुखार वता आसतना कठीण येता चडून वता वाडून वता अँड ऑफकोर्स चॅलेंजींग जावन आसा. भुरग्यांक हांगासर मस्तू तांणी अभ्यास करूंक आसा
ऑफकोर्स मलगाड्यांकी हांगसर मस्त काम आसा तांच्या ट्रेनर्सांकी मस्त काम आसा तांचे इस्कॉल आसता तांचे सांगता तांकां हांगसर ह्या कॉम्पिटिशनाक तयारी करूंक आसता सो दीस से सो मच अबाउट देयर डेडिकेशन भुरग्यांचें डेडिकेशन तांच्या मलगाड्यांचें डेडिकेशन तांच्या ऑफकोर्स ट्रेनरांचें डेडिकेशन ही हांगसर आसा म्हणशांत कितेंच दुबाव ना वेल मोगाल विक्षकांनो हांगसर आमी क्वॉर्टर फायनल रावंडाचो ह्यो कंपोजर रावंड आयच्या एपिसोडाक आमी हांगसर अखेर करता मुखल्या हप्त्यांत म्हणजे शुक्रारा जुस्त 9 वरार आनी ही भुरगीं येतलीं थंयसर वर येणारां आसतलीं भुरगीं आसतलीं आनी खंडीत जावन तांचो परफॉर्मन्स पळोवंक तुमी आतुरायेन राखून आसात देखून हांगसर आयचो एपिसोड आमी हांगसर अखेर करता आमची आनी तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तर पर्यंत मोग आसून दी मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायची वर्ल्ड TV 24/7